म्हणजे मोगाळ गोंयकारांनो नमस्कार. चवथीच्या पवित्र सणाची सगळ्यांक परबी. चवथ आमकां श्रद्धा, भक्ती आणि कौटुंबिक एकचाराचो आणि परंपरेचो वारसो शिकयता. गोंयची चवथ आस्तेन व्रत, पारंपरीक पदार्थ, भजन कार्यक्रमांनी वेगळो आनंद निर्माण करून आमकां सगळ्यांक दिता. सध्याच्या काळात धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी आमचे सण उत्सव साजरे करून जावचेच ना. आमच्या भावी पिढ्यांक हरित आणि प्रदूषण विरयत उत्सव साजरे करपाक शिकोवप हीच आमची जबाबदारी आसा. देखून मातयेचे गणपती वापरात, कारण ते निसर्गात मिसळटात. प्लास्टिक, रासायनिक रंग आणि पॉलिश टाळात, कारण ताका लागून आमच्यो न्हंयो, तलाव, समुद्र प्रदूषित जातात. स्थानिक बुद्धीकारांनी तयार केल्ले गणपती घेयात, कारण ते वरवीं आमच्या स्थानिक कारगिरांक रोजगार आणि आत्मनिर्भर गोंय घडोवपाक बळकटी मेळटा. सामुहिक विसर्जन केंद्रांनी विसर्जन केल्यार उदकाचें प्रदूषण जावचें ना. आमचे उत्सव जितले हरीत तितलोच तो सुंदर आणि पवित्र. चवथीच्या सणा निमतान आमी निसर्ग आणि पर्यावरण सांबाळया. सर्वांक सुंदर गोंय आणि भारत घडोवपाचो तो योग्य मार्ग आसा. म्हणून हांव सगळ्यांक उलो मारता, हरीत चवथ साजरी करून प्रदूषण विरयत गोंय घडयात. गणपती बाप्पा सगळ्यांक सुखी जीण, शांती, समृद्धी, निरोगी आरोग्य दिवं अशें मागता. जय हिंद, जय गोवा. गणपती बाप्पा मोरया.